लॉकडाऊन जावन आज एक 23 दीस आमची फॅक्टरी बंद जाल्या उपरांत येवची इनकमय रावला. कामेल्यांक सांबाळती जाय म्हूण गव्हर्मेंट म्हणटा. घरचो खर्च, इनकम टॅक्स आशिल्ले इल्ले बँक बॅलन्सय कर गोवंक लागला. कितें करचें? आळे पुतो अरविंद, ती म्हजी डायरी हाड. कोणाचें रीण सर बाकी आसा पळय. त्या सजाच्या अविलांटीन 25,000 रुपये दिवंक ती खातांच विचार. ओके. 25,000 बाकी आशिल्ले व्यक्ती दिवचे परत बाय. दनिया आता खाले खर्च सांगत गल्फान थंय नवऱ्याचें कामी गेलां, सासू माई बेड्डार आसा, भुरगीं खंय थोंड करूं पयशे म्हाका इल्ले. अरे बाय रडा नाका तूं. या कश्टाच्या घडये एक क्रिस्तांव जावन हांव तुका सडीत कस दिवंक आशेना. रीण हांव माफी कर. अरे तुज्या भुरग्यांचें सासू माई जतन घे. पयशांक कालें करचें, कालें करचें म्हूण समजना न्हू. बाय कशी आहे? मेळ्ळी. कशी आहे कशी आहे कालें म्हणजे तुवें 100 रुपयांची रांदय कान घेतली न्ही. पयशे दिले म्हाका आतांत जाय पयशे. तुझ्याकडे नान जाता. म्हाका गत्तो ना, म्हाका आतांत जाय पयशे. म्हाका आतांत. डेडा काय झालं बेटा? त्या अविलांटीन त्या पापाच्या आणि काक 100 रुपये वसूल करून कुमारच्या आणि बोलले डेडा. किती 100 रुपया खातीर? होय डेडा. हॅलो, तुझी बील मोचीन तुझे सगळे रीण हांवें माफी केले आणि तुवें कितें केली? त्या पापाच्या आनिकाक 100 रुपया खातीर ताचेर हल्लो केलोय. आतांच पोलिसांक फोन करून कंप्लेंट करून तुजेर चीटिंग केस घालता. आम्ही हरयतल्यानी आमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाल्यार आमचो सर्गीचो बापी आमकां तशेंच करतलो.